बागीबोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता सोवें हांव सोत उलोयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सोवें हें खरें म्हूण म्हजें अंतस्कन म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड खोंत आसा आनी म्हज्या काळजाक थांबून आसलोलें दूख. तर जी मासा रोगता पोरमोणें म्हज्याच गोठरांतलीं त्या म्हज्या भावा भयणीक उपकारते जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कोचून भायर आयलोलो जावंक तयार आसों. ती इस्रायल पोरजेची तांकां देवान आपली भुरगीं करून घेतल्यांत तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला. तांचे लागीं करार केल्यात. समूर्त आनी सेवा दोन तांचे पासत थारायल्यांत आनी तांकां बासावण्यो केल्यात. महापुर्वजांची संसद ती तांचे थावन रोगता मासा पोरमोणें क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगल्या परस व्हरतो आनी सासणांच्या सासणांक वाकाणणी फावो आसलोलो देव. आमेन. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. जेरुसलेम सर्वेस्पराची वाकाणणी कोर. सर्वेस्पराची वाकाणणी कोर जेरुसलेम. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुजे दारवंट्याचे आदांबे घोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदोव केल्यान. जबाब. जेरुसलेम सर्वेस्पराची वाकाणणी कोर. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्ल्या सवस्काय आनी पुश्ट गो दिवन तो तुका दादूशी कोत्ता. संवसाराचेर तो आपले उतर पाटयता. सुटसुटीत ताचो शोब परगट जाता. जबाब. जेरुसलेम सर्वेस्पराची वाकाणणी कोर. जाकोबाक तो आपले उतर कळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नान. जबाब. जेरुसलेम सर्वेस्पराची वाकाणणी कोर. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात म्हणटा सोमी. सर्वेस्पराक जोय. लुका पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एका सोनवारा दिसा फारिसांच्या कोणेकल्या मुखेलगेर जेजू जेवणाक गेलो तेन्ना ते ताका तिडून पळयताले. नायकूट जालोलो कोण एकलो मनीस थंय ताच्या मुर्यांत आसलो. दोन शास्त्र्यांनी आनी फारिसांवां लागीं उलोवन जेजून म्हणलें, सोनवारा दिसा पिडीवंताक बरी करूंक येता की ना? पूण ते ओगे रावले. तेन्ना ताणें त्या मनशाक धरून बरो केलो आनी धाडलो. आनी तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, तुमच्या खंयच्याय पूत वो पाडो बांयत पडलो जाल्यार सोनवार म्हणून रोकडोच ताका काडी नासतना तो रावत न्हू. ह्या उतराक जबाब दिवंक तांच्यान नजो जाले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल ओळ. संवसाराचेर तो आपलो उतर पाठयता. सुडसुडीत ताचो सोब परगट जाता. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां अशें मेळटा. एका सोनवारा दिसा जेजू फारिसांवाच्या एकल्या मुखेलगेर जेवणाक गेलो. थंय एका उदक आंगांत भरोन सुजलोलो मनीस आसलो. धर्म शास्त्रांनी आनी फारिसांवांनी फारिसांवाच्या लागीं उलोवन जेजून म्हणलें,
सोनवारा दिसा पिडिवंताक बरो करूंक येता की ना, पूण ते ओगीच रावले. तेन्ना ताका धरून बरो केलो आनी धाडलो. आनी जेजून तांकां म्हणलें, तुमचो खंयचोय पूत वो पाडो बांयंत पडलो जाल्यार सोनवार म्हूण ताका कोण काडिनासतना रावत. खऱ्यांनीच जेजू संवसाराचेर आपलें उतर पाठयता आनी सुडसुडीत ताचो ताळो परगट जाता. बागून पावलून रोमकारांत बरोवन आमकां तेंच सांगता, जी मासा रोगता प्रमाणे म्हजेच पोजेची त्या म्हज्या भाव भयणा पासत म्हाका एक व्हड आशा आसा आनी ती म्हाका थार दिना. तसली दूख म्हज्या काळजांत उरता. देवान आमकां सगल्यांक आपल्या मोहिमेंत वांटो दिला. देवाचें उतर आमी पाळूंक जाय आनी पुरगटूंक जाय. ताच्या उतरा विशीं आमी जिवंक जाय आनी तेन्नाच आमचें जिवीत बापाक मानता तशें जातलें. आमी सर्वेस्पराचें उतर पुरगटूंक गरज आनी हेच कार्य ताणें आमकां सगल्यांक दिलां, कित्याक देवान आमकां रोचल्यांत आनी आपलीं भुरगीं केल्यांत. मागणें, देवाचें उतर सदांच स्थिरपणान पाळूंक आनी सुडसुडायेन जिवंक आमचेशी तूं राव जेजू.